हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तशी पल्ले मोहिनी एकादशी तशी तुमका पुरा जनांक ಗೊತ್ತಶ पुरो मोहिनी एकादशी आणि एकादशी मला कसा म्हणू ऑलमोस्ट पुरा जनांन ऐकून असतला सांदकून आम्ही ऐकून असतले एकादशी मला कसा म्हणून जाल्यार केला जनांक त्याची महात्म्य कसा ना प्रत्येक एकादशी एक एक स्टोरी म्हणून असता त्या महात्म्य म्हळ्यार एकादशी महात्म्य म्हणून सांगताची एक स्टोरी तुम्ही त्या दिवस ऐकला री सांगताची 100 ने 1000 गायक दान दिला मागीर म्हणून 1000 गाय आजकाल आमकां पळोवच्याक मेळना जेड्यान तू जस्ट ऐकला ते एकादशी कित्याक म्हळ्यार ऐकताना आम्ही केदनाय म्हणता आसताच कृष्ण केदनाय आमकां दिसना देव आमकां दिसना न्हू आमी देवाक सोदीत आसताच आमकां दिसना तेदान आमी कसं करता शास्त्र दाखून ऐकू का आमी ऐकून तो कृष्ण आमगेल्या हृदयांत म्हळ्यार हृदयांत वचून बसता ताजे मागीर आमगेलें हृदय क्लीन म्हळ्यार क्लीन जाता आमगेलें हृदय कृष्णान येवन बसले कडल्या तशी तागेल्या म्हळ्यार एकादशी म्हळ्यार तागेलो मस्त मोगा दिवस तशी एकादशी आयिल्ले एक काणी आसा म्हळ्यार एकादशी म्हळ्यार एक्झॅक्टली कोण म्हणून केला जाणा एक तिथी म्हूण लेखताची म्हळ्यार एक दिवस म्हणून ऍक्च्युअली एकादशी म्हळ्यार कृष्णाल हृदय दाखून प्रकट जालेली एक पाटी कसं जाला एक असुर तागेला युद्ध करता करता नारायण कसं जाता एक गुहे भितर वचून योग निद्रा वता त्या टाइम त्या चतुर्मासा टाइम असता न्हू त्या टाइमार विष्णू केन्ना योग निद्रा टाइमार वचची त्या टाइम जाता तशी त्या असुराला लढाई करता करता विष्णू एक गुहे भितर वचून तई गुहे म्हळ्यार एक केव ताजे भितर वचून न्हिदता निदान तेदान हो असुर कोणाक विष्णूक बाद दिवचे असता म्हळ्यार ताका न्हिदोचे सोडता आसना जाल्यार हाक योग निद्रा म्हळ्यार एक पाटी देवान न्हिदल मागीर आनी 4 महिने ते उठना तो पाताळा वच्ची त्या टाइमार बली महाराजा मेळच्या वच्ची टाइम त्या टाइमार हो असुर ताका बाद दिता म्हूण सांगून तागेल हृदय दाखून एक चतुर भुजा रूपार एक बायल मनशी भायर येता खड्ग पुरा घेऊन वागांत बैसून येवन असता भायर ती येऊन इमिडिएटली कसं करता त्या असुराक मारून घालता तेदा ते 4 महिने जावन असता त्या युद्ध जावन वतन विष्णू उठन पळयतन कसं जाता ते असुर मेल्ला म्हणून सांगता जाल्यार तो कसं पळयता कोण की बायल मनशी हांग घेवन खड्ग पुरो धरून घेवन राबल्या तो म्हणता तू कोण म्हूण ताका ती म्हणता देवा तुका ಗೊತ್ತ आसना कसाने काणी ना आणि तुगेले हृदय दाखून प्रकट जालेले हांव करुणा रूप म्हणता ताका विष्णू बारीक खुशी जाता ती पळयलो ताका म्हणता तुका हांव कसन एक वर दिव का म्हूण कसं निमगीतवा तू ताका ती बायल मनशी म्हणता हांव एकादशी तेसू सृष्टी जाल्लेली न्ही ती कोणे एकादशी तेसू उपवास जावो अन्न गोदी तसल पुरो म्हळ्यार गंव अन्न आणि असल पुरो ग्रेन्स आशिल्ला ज्ञान अशे फ्रुट्स आणि साबुदाना तसल पुरो घेतला रे मेनली फ्रुट्स आणि उपवास दवरला री आणि तुगेल नाव त्या दिवस स्पेशली त्या दिवस तुगेल नाव कोणे कळला री हांव तांकां कसान मुक्ती दिता म्हणता तसं एक वर दी म्हणता तशी एकादशी तेसो आम्ही देवाल नाव काढता देवाला की पुढे देवाल नाव येता आणि त्या एकादशी इतली पवित्र की ती एकादशी कोण आशिल्ली ती पुरा जनाक त्या दिवस एश्योर करता हांव तुमकां वापस वैकुंठा व्हरता म्हूण ती प्रॉमिस दिता तसली एकादशी ती आणि प्रत्येक महिन्यांत 2 एकादशी येता आणि प्रति त्या 2 एकादशीकय एक एक महात्म्य असता म्हळ्यार एक एक काणी ताका रिलेट जाल्लेले एक एक काणी ते एकादशी दवरल्यार तुका फल कसा मेळटा म्हण एक एक काणी असता तशी ते एकादशी म्हणजे केलो जन नॉर्मल शे घेताची ते ऍक्च्युअली नॉर्मल नाही आम्ही कित्याक हांगा आसाची देवाला वापस वचुका म्हण हे एक कसं म्हणताची एक वीकली सेल आसा ना संडे सेल तसं एक मंथली सेल शे त्या दिवस तुमकां मस्त डिस्काउंट मेळटा तशीची एकादशी म्हणजे स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आध्यात्मिक लायफांत एक सेल म्हणजे ह्या दिवस तू कितली चड जप करता देवाला तितली लायक म्हूण सांगताचे ह्या दिवस तशी दॅट्स बेस्ट दिवस म्हूण सांगताची आणि हाजी महात्म्य आसा ते हांव क्लास जाल मागीर लास्ट सांगता आता
आम्ही क्लासावरच्या काली आम्ही कसं पळायला कोणे सांगितलं काली आम्ही कृष्णान अर्जुनाला 5 ताण 5 डाउट्स निमगे रीजन दिला फाईट करणार म्हणून तक ताण कसा कसा आन्सर दिला म्हणून उडगास कितले उडगास येतं तितले सांगायचे म्हाका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कंपॅशनाक 2.7 कार्पण्य दोष 8 लोकांनी आन्सर दिला. तो इंडिसिजन म्हणच्याक ते क्वेश्चन कार्पण्य दोष. हा कंपॅशन आम्ही ऍक्च्युअली कोणा दाखवका म्हणून कृष्ण सांगता. करुणे आम्ही कोणा दाखवका म्हणून कृष्ण सांगता. येस कोणे सांगताच आम्ही करुणे कोणा दाखवका आम्ही ऍक्च्युअली कोण ते ऍटलीस्ट सांगत आम्ही कोण. आत्माक. हा आत्माक दाखवका आम्ही करुणे कित्याक हंग तो एक देहाक करुणे दाखवका म्हणून सांगता. त्याला तो म्हणता देह मरत असत जाल्यार आत्म केदनाय मरना तू कित्याक तसं देहाक तुका करुणे दाखवका म्हणता. ताज मागीर नेक्स्ट कसा ना तागेल डाऊट असता करुणे जाल मागीर एन्जॉयमेंट ना म्हणता ताक कसा आन्सर दिता. स्वर्ग म्हणता एके राज्य म्हणता एके स्वर्ग म्हणता. एके राज्य मेळता दोनादले स्वर्ग मेळता म्हणून सांगता. ताज मागीर नेक्स्ट कसा म्हणता पाप येता म्हणजे कसं सांगता कृष्ण कसं सांगता. ऍज अ ड्युटी टू गॉड असं की देवाचे सांगता ते करूंक जाय जसे हनुमान केले राम लंका करेक्ट. आणि फॅमिली ट्रेडिशन कसं म्हणता. फॅमिली ट्रेडिशन इन केस तू जर युद्ध करना तर तुझी जनरेशन कसे काढले की तू पळून गेल्लास. म्हणजे तू सम करना जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन तू फॉलो करता. एज अ क्षत्रिय तू ड्युटी आसा. व्हेरी गुड. एज अ क्षत्रिय तुका एक ड्युटी असता त्या तू करता म्हणता. ताज मागीर लास्ट कसं म्हणता म्हाका इनडिसिजन कसं कळता ना म्हणून सांगता कृष्ण कसं म्हणता. कसं म्हणता तो म्हाका कसं म्हळ्यार कसं कळता ना आता हांव कसं करता इनडिसिजन म्हाका कन्फ्युज जाला हांव कसं करता म्हणून कळता ना ताका तो कसं म्हणता एकम म्हळ्यार खंयचे एक कॉन्सन्ट्रेशन दी आनी त्या देवाला वैरी हे घाली म्हणून एकहा कुरू म्हणता एक टायपार तू करता देवाल कामार तू धर्मान तू असो का आणि देवाल काम करता तू केदनाय आणि शास्त्रांत कसं बरयला की तश फॉलो करता म्हणता तू गेलेच ओन फॉलो करचे नाही तू म्हणता. आता आम्ही आता तो हंग आता आम्ही 3rd चॅप्टर दॅट इज कर्मयोगा. कर्मयोगान तू आता कृष्ण अर्जुन क्वेश्चन घेता. हांव सांगली मंकी केदनाय हंत भगवद्गीतान कशी म्हळ्यार हांव आतां सांगली न्हू समरी टायप आतां एक समरी दिल न्हू कृष्णान हे पुरो डिस्कस जाता हे फुल भगवद्गीतान तो आतां हे एक्सपांड कशी जातास भगवद्गीता. अर्जुन क्वेश्चन निमगिता वता कृष्णाक आणि कृष्ण ताका उत्तर दिता वता प्रत्येक क्वेश्चन्साक अर्जुनाले एक क्वेश्चन्स असता त्या क्वेश्चनाक उत्तर दिता दिता एक चॅप्टर म्हणून सांगता. तशी केला चॅप्टरान तू केला अध्यायान तू मस्त सकट क्वेश्चन असतं त्या परत कंप्लीट करता. त्या डिटेल स्टडी जावन असता अर्जुनाक कळवा. त्या हांगा आम्ही पळयात कर्मयोगा म्हणता कृष्ण. त्या कर्मयोगा म्हळ्यार कसा ना योगा इन ऍक्शन म्हळ्यार तुमगेला कर्मयोगा मस्त जन सांगताची कर्मा इज कसा ना इज लाइफ कर्म ही पूजा है वर्क इज वर्शिप हंगा त्या कॉन्सेप्ट कान सोडता कृष्ण. वर्क इज नॉट वर्शिप म्हणता हंगा कित्याक वर्शिप इज युअर वर्क देवाल सेवा करची तुगेल काम म्हणता हंगा. आणि 5th चॅप्टरांत आनी काही डिटेल जावन दिता हाजे बद्दल जाल्यार हंग कर्मयोगा म्हळ्यार कसा ना तुगेल ऍक्च्युअल ड्युटी कसा नासता करी म्हणता कृष्ण.
हांगा अर्जुन क्वेश्चन घेता तो कसा म्हणता फर्स्ट म्हणता तू ज्ञान फर्स्ट कसं म्हणता आत्मा कसाने कर्तव्य असताना म्हळ्यार त्या बॉडीक अटॅच जावन ना आणि त्या नैनम चिंतंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका म्हळ्यार कोणे मारची तशी ना आत्माक म्हणतो ना नेक्स्ट कसं म्हणता सिनफुल म्हणताना तू तुगेल कर्तव्य कर का म्हणता आता अर्जुनाक डाऊट हांव कर्तव्य मेगेल कर का की दवो एक योगीशा ध्यान करका तुगेल वे देवाल वेर ध्यान करका की दवा मेगेल कर्म करका म्हण नाही कॉन्ट्रडिक्टरी न्हू म्हळ्यार म्हाका देवाल पूज करोस मस्त जन अशी लागताची एक संन्यासी दवो एक ब्रह्मचारी म्हणून ताका दुसरी कसं काम ना देवाल जप कर सगळं दिस म्हण आता कृष्ण ताका आन्सर दितात आता अर्जुन म्हणता तू म्हाका 2 ऑप्शन दिला कर्म संन्यास आणि कर्मयोगा कर्म संन्यास म्हळ्यार कर्म सोडू जस्ट तुगेला देवाल वेरी दवो मिगेल कर्म आशिला सोडू एक संन्यासी म्हळ्यार ऍक्च्युअली तो कर्म करता जाल्यार हांग कसं म्हणतो कसं काम करना तो जस्ट कसं एक म्हळ्यार कर्मयोग म्हळ्यार देवाल ಒಟ್ಟು कर्म करता वच्चा म्हळ्यार देवाल काम करता वच्चा अशी ड्यूटी करता करता देवा कोड हरे कृष्णा श्रीलक्ष्मी माता जल नेटवर्क इश्यू जाऊन आशा पुरो एक 2 मिनिट राखी वापस जॉइन जातली हरे कृष्णा श्रीलक्ष्मी माता जी आता दिसता सर तुम्ही आमका हरे कृष्णा आता ओके थोडे आजी पावस आशिल्लो हांगा ते नेटवर्क कनेक्शन वीक जातास यस हांव वापस शेअर करता स्क्रीन स्क्रीन दिसता सो तुमका हरे कृष्णा ओके 1 सेकंड हांव अशी सांगता तुमका स्क्रीन विजिबल जावची ते पळय तशी आता तो कसं म्हणतो सेकंड चॅप्टरान तू आता अर्जुनाल मेन क्वेश्चन कसा म्हळ्यार हांगा फर्स्ट स्टार्टिंग आदी तो निम घेता हांव कर्म करताची म्हळ्यार कर्म योगा म्हळ्यार विथ डिवोशन हांव कर्म करता की और जस्ट ध्यान करता तुगेल वैरी म्हणून निम घेता तका कृष्ण कसा म्हणता हांगा कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार
हरे कृष्ण आमಗೆಲ್ಲ डिवाइस कसं की हँडल हांव जस्ट सांगता मिथ्याचारी म्हळ्यार कसं ना तुमगेला कसं नाही हा म्हळ्यार तुमगेला ऍक्च्युअली त्या ड्युटी नाही दुसऱ्या ड्युटी तुम्ही करच्या वतासाची दॅट इज मिथ्याचारी ओके नॉर्मल आता पळय ಕೆಲವು आम्ही बायली जनांक पळच्या वताना ते ಕೆಲವು जन असताची डोंगी बाबा म्हणून सांगताच न्हू आम्ही ಕೆಲವು जन असताची तांगेला ऍक्च्युअली त्या ड्युटी नाही दलतकी yes स्क्रीन दिसतास तुमका बाई दिसतच माताजी. हा तशी मिथ्याचारी म्हळ्यार कोण तुगेला ऍक्च्युअली त्या ड्युटी नाही तू दुसऱ्या ड्युटी एक प्रिटेंड करतस ಕೆಲವು डोंगी बाबा असतात म्हळ्यार तू तुम्ही खंय एक धाम तसल एक एरियान गेला री एक टेंपल एरिया तसल एक ओल्ड एरियान गेला री ते ಕೆಲವು पुर अशी डोंगी बाबा पुर बैसून असताची तांगेल ऍक्च्युअली काम त्या नाही दलत की तांगेल भितेरी मस्त सकड वाईट भावना असता दलत की तांणी कसं करताची ते एक त्या भितर असून समेत बाहेर दाखवून एक सन्यासी मंकी भोंवत असताची हंग तुम्ही पळोवेत हंग पळा तेगेल ऍक्च्युअली तो एक सन्यासी मंकी भोंवतास जाल्यार ऍक्च्युअली सन्यासी वा नाही तेगेल हातांत एक सिगरेट आस फोनांत उलयतास ऍक्च्युअली अशी असतो का एक सन्यासी नाही त्याक तो कृष्ण कसं म्हणता अशी धांव नाका म्हणून म्हळ्यार अर्जुन कसं म्हणता हांव रानां धांव नसता म्हणता स्टार्टिंगार कसं म्हणून सांगून असता अर्जुन हांव रानां धांव नसता म्हाका युद्ध नाका म्हणून ताका कृष्ण कसं म्हणता युद्ध नाका म्हणून रानां धांवन गेल्यार तू थंय वचून समेत तू बेटेच करचे म्हळ्यार हंटिंग करता थंय वचून समेत थंय समेत वचून तू ते ग्रज असते क्षत्रियाल भितर एक हांव सांगले न्हू काली बॉयलिंग हॉट बॉयलिंग कसं इन्सल्ट केल्यार कोणे तसल पुरो थंय वचून समेत तू क्षत्रियाल ड्युटी करनाशे हांव रानां वचून मेगेलेची हांव ध्यान करता म्हणून बसला ध्यान करची कोणाला ब्राह्मण सन्यासी तसं लोकांल ड्युटी क्षत्रियाल नाही क्षत्रियाल ड्युटी कसं नाही युद्धान तू नाही करची तशीच आमगेल जीवनांत एक ड्युटी म्हणून असता त्या ड्युटी आम्ही करनाशे दुसऱ्या ड्युटी करू गेल्यार मिथ्याचारी म्हणून सांगताच तसलेंक ना कर्मेंद्रिय आणि संयम्य म्हळ्यार तुगेल इंद्रिय कसं आस की त्या तुगेल हतोटीन तू म्हळ्यार तुगेल कंट्रोलार नाशा कंट्रोलार करनाशा तू कसं नाही एक अचीव करू गेलता की त्या दायना म्हणता one who restrains the senses of action but whose mind dwell in the sense objects म्हळ्यार तू इंद्रिय भोग कर ना म्हणून सांगता जाल्यार भितर दाखवून तू इंद्रिय भोग दाव का म्हणून तुगेल मनांत असता तसल जन मिथ्याचारी तशी मस्त मस्त असं सेंटर असताच न्हू योगा सेंटर्स तुमकां आमी कॉन्सन्ट्रेशन करू सांगताची तशी अशी म्हणून सांगता असताची आमी तुमकां ब्रह्मज्योती वयर फोकस करू सांगताची आणि देवा लागी वरताची म्हणून ऍक्च्युअली आमगेल माइंड पळोवचे गेल्यार आमगेल मन पळोवचे गेल्यार केदनय शांत ना आमगेल मन काही ना काही व्हरता असता एक शांत करून हांव ध्यान करच्या बसल्यार एक कसा ना कसा कालचे कसा विषय आमकडून आसता तो पाल्ले म्हाका क्या करू म्हणून एक विषय आसता आमगेल माइंड इज ऑलवेज either in past or future म्हणून सांगता म्हळ्यार आमगेल मन एक तो कालचे विषय पास्ट जावन गेला भूतकालांत असता दव भविष्य कालांत असता प्रेझेंट तर अशा साध्य ना त्या टायमान तुम्ही ध्यान पुरो करू गेल्यार ते कशी साध्य म्हणून कृष्ण सांगता तशी त्या नायना आता भरत महाराजाल काणी हो भरत महाराज तागेल काणी श्रीमद भागवतांत येता श्रीमद भागवतांत म्हळ्यार भागवतम असं तांतू भागवतांत येता त्या कशी काणी म्हळ्यार तो एक भरत महाराज म्हणतले एक राय आशिल्लो
म्हळ्यार तो यंग आशिल्लो त्या टायमार, एक 40-30 वर्साचो आसतलो. पूत वाडून आसता त्या टायमार. तो म्हणता म्हाका आणि राज्य पुरो नाका. ह्या भारत म्हणून कसा येला की त्या ऍक्च्युअली हागेला वृषभ देवाल पुत्ताल भरत महाराज म्हणून वृषभ देवाल पुत्ताला तागेल नाव वयर आयलाले भारत वर्ष म्हणून नाव. कित्यामुळे तो फुल वर्ल्ड रूल करता आशिल्लो त्या टायमार. तसलो रायू तो कसं म्हणता म्हाका म्हाका रूल करू नाका. इतली व्हड किंगडम म्हणल्यार तो म्हणता म्हाका रूल करू नाका, म्हाका राज्य करू नाका. इतली वर्ष हांव राज्य केला पुरो हांव आनी देवाल कडेन म्हळ्यार हांव रान्ना वचून वानप्रस्थ म्हणटा ताका. एक पाटी तुगेल गृहस्थ आश्रम जाल मागीर तू नेक्स्ट वानप्रस्थ. आतां कोणे ते फॉलो करनाचे, फॉलो करचे कष्ट. गृहस्थ आशिल गृहस्थ जावन मरता. ताजे मागीर ऍक्च्युअली ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ताजे मागीर संन्यास. हा ऍक्च्युअली प्रोसिजर प्रत्येकल्यांक आशिल्ला. क्षत्रिय दलाल समेत ताणें फॉलो करता आशिल्ला. शूद्राक एक सोडून बाकी 3 विंगड खंयचे वर्णाश्रम आशिल्ले की तांणी पुरो जनांनी फॉलो करता म्हूण आशिल्ले. आतां कोणे करनाचे जाल्यार तो राय जावन आशिल्लो. तो म्हणता म्हाका वानप्रस्थ घेवका. म्हळ्यार वानप्रस्थ म्हळ्यार कसं रान्ना वचून तू देवाल यज्ञ करच्या, म्हळ्यार देवाल वयर लीन जावचें. ताजे मागीर संन्यास म्हळ्यार कसं तू फुल त्रिदंड म्हळ्यार त्रिदंडी म्हळ्यार काया वाचा मनसा फुल देवाक डेडिकेट करून सोडचे. तो म्हणता हांव वानप्रस्थ घेता म्हणता. ताका पुरा जन रडचे सुरू करता. म्हळ्यार तितली यंग राय तो आनी तो सोड वतास पुरा जनाक तांकां दुःख जाता. जाल्यार दॅट वॉज फॉर गुड कॉज म्हळ्यार देवाल खातीर वचचे न्हू. तशें पुरा जनांनी लायक करून पेटयल ताका. पेटयल मागीर कसो जाता तो यज्ञ पुरो करता आसता देवाल खातीर. जाल्यार एक टायमार कसो जाता म्हळ्यार यज्ञ करता आसतना हांगा आमी पळयता तागेल कुटी आसता न्हू हांगा ताजी भायर तो यज्ञ करता आसतना कसो जाता ताजी लागीं तो राबील कडेन लागीं एक न्हंय वता आसता म्हळ्यार नदी. त्या वता नदी आसता आनी थंय कसो जाता एक वागू रानांत मस्त सकट वागू आनी चिरते मागीर जिंके पुरो आसताच न्हू. म्हळ्यार डियर कसं करता त्या वता आसता चेल्ली डियर प्रेग्नेंट जावन आसता. त्या वागू ताजी मागशी धांवन येता आसतना भयंकर न्हू ती उडतन त्या न्हंयेन दांटून ताकड वचन त्या सायडा वतना त्या म्हळ्यार त्या प्रेशर आशिल्ली निमित्ती बेबी कसो जाता म्हळ्यार त्या चेल्ली डियर कसं करता ताजे चेल्डाक उदकांत सोडता. म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेड जावन प्रेग्नन्सी डिलिव्हर जावन येता थंय उदकांत कोण आसता. ते भरत महाराज दूर दाखवून पळयता. ताका करून येता. म्हळ्यार खंयचे एक साधू मनशाक कसं इन्सिडेंट पळयला पडल्यार करून येवचे स्वभाव. तो वता आनी सान पील आसता. म्हाका दुसरे खंयचे वाघ त्या मनशा पळयला पडल्यार त्या वाघ दुसरे कडेन धांवन गेला आनी येवपास त्या वाघान येवन चेल्डाक त्या हावस खंय दुसरे कडेन वचून मेल्ली म्हळ्यार ते भिवन आनी ह्या सान चेल्डू न्हंयत पळोवन आसता उक्कळता नदी दाखून उक्कळून ताका परसिता आनी दुसरी खंयचे वाघ खावचे ना जे जीव न्हू सानची देवाले चेल्डू म्हूण सांगून पोसूचे सुरू करता. पोसिता एक आसता आमगेल एफेक्शन आनी एक आसता अटॅचमेंट. तांतू मस्त एक सानची लाईन ते दांटून गेल्यार ते एफेक्शन आशिल्लें अटॅचमेंट जावन वता. एफेक्शन म्हळ्यार कसं न्हू तुका मोग आस लायक दावो म्हण. अटॅचमेंट म्हळ्यार कसं म्हाका तें दावका म्हळ्यार इतली मोग आसा की म्हाका ते सोडू जायना तसल मोग. त्या मोग आनी ह्या मोगाक एक सानची डिफरन्स अशें. ते चिक्के ताका दांटून गेल्यार ते एफेक्शन देखून अटॅचमेंट. इवन आमगेल चेल्डांक आमी पळयल्यार आमी अफेक्शन दिवका अटॅचमेंट जावचें ना जावच पासून. अटॅचमेंट जाल्यार चेल्डू वायट जाता. एफेक्शन जाल्यार चेल्डू लायक आसता. म्हळ्यार ताजे जिवनाक जावची तशी आमी करून दिवका. अटॅचमेंट म्हळ्यार ताका इतली प्रोटेक्ट करची म्हळ्यार भायर वचचें सोडून दवो जस्ट इतल्या चेल्डाक बांदून घालताच म्हणटाच पळय मोगान बांदून घालचे तशी करूनच. हांगा भरत महाराज कसं करता त्या सानची पिल्लाक मोग करता आसता आनी तागेल मेन ड्युटी तो रान्ना कितें येयलेलो पिल्ला मोग करूया न्हय तो कितें येयलेलो देवाक पावच्याक म्हूण त्या विसोन सोडटा. हांगा आमी पळय तो यज्ञ करतास करची कर्मा करतास तो जाल्यार तागेल मन खंय आस हे जिंक्यावर आनी जिंके केन्ना एक स्थानार रावचे आसता ते चंचल ताकड भोंवता आसता. आनी रानाची एक कसा रीती रानाचे प्राणीक ताकी एक टायमार तू प्रोटेक्ट केलं जाल ताजे मागीर ताजेच ओन जीवन आसता.
न्हू एक प्राणीक ताजेच एक तागेलेच एक जीवन म्हण असतं ताका आमी सोडून सोडता मनशाल मागीर आमी करू जायना आजकाल आमी सुण्याक मनशाल मागीर पळोवचे वता जाल्यार ताजेच एक जीवन असतं आमी तशी आनी रानाच प्राणीकंतू आमी केन्ना घरा भितर हाडनाची कित्याक म्हळ्यार ताजेच एक तागेलेच एक जीवन म्हणून सांग जिंके ताजेच एक जीवन म्हळ्यार जीवन एक करका म्हण त्या लागतस जाल्यार हांगा भरत महाराज कसं करता मेगेल हांव पोसिलाल पील म्हण ताणें यज्ञ करतस जाल्यार ताका मनान तशील कसं ना ते जिंके ते मरचे टायमार तागेल मेन मोटिव कसो आशिल्लो आनी जस्ट त्या एक स्टेज जाल्ला आनी ताणें जस्ट देवाक आनी पळत स्टेज असता मेल मागीर देवाक पळत स्टेज असता त्या पळयार मागीर तो आनी वैकुंठ वापस जन्म घेना म्हण असता त्या स्टेजार तो मरचे टायमार देवाक उडगास काडची बदलाक हे जिंके उडगास काडून सोडता ते जिंकेक उडगास काडताना कसं जाता नेक्स्ट जन्म तागेला जिंकेच जावन वता 8 अध्यायांत बरयला कृष्णान म्हळ्यार सांगला कृष्णान कसं ना तू कसं ना उडगास करून मरत की त्या उडगास आमगे लास्ट मिनिटाक हांव देवाल उडगास काडता तशी जायना आमगेल पुरा जीवनांत आमी कसं पुरा कोर नायल्याची मागशी जीवनांत कसं पुरा कोर नायल्याची त्या पुरा एक पार्टी फ्लॅशबॅक म्हणकी वता आनी त्यान तू स्ट्रॉंगली तू कसं एक उडगास काण असते की त्यात तू तुगेल माइंडान सेट जावन असता तू मरची टायमार नेक्स्ट जन्म तू खंयचे एक प्राणी खंयचे एक द्वेष कसं एक वाईट भावने दवो खंयचे एक प्राणीचे ಬಗ್ಗೆ उडगास करता खंयचे एक तुगेल कर्माचे ಬಗ್ಗೆ तू उडगास करता मरता तितले स्ट्रॉंग असते त्या मरची टायमार तुगेल नेक्स्ट जन्म त्या कर्माचे दवो त्या उडगासा वयर डिपेंड जाता हांगा भरत महाराज कसं जाता जिंके जाता कित्याक म्हळ्यार तो जस्ट देवाल भक्त आशिल्ली मिती ताका एक प्लस पॉइंट कसं म्हळ्यार ते जिंके जीवनांत आसून समेत ताका एक ऋषी मुनी आशिल्ले जाग्यान तू जन्म मेळता आनी ते ऋषी मुनीन खाल्लाला जेवण ओडोड साधून आनी खाल्लाल जेवण बिनी ते उडोन असल्यारी पानान सोण असल्यारी जन वचून खाताच कित्याक त्या पावर असता गेल त्या उच्चिष्ट म्हणताच पळय उष्ट्यान तो एक पावर असता ऋषी मुनी कित्याक म्हळ्यार तांणी केन्नाय देवाल नाव काडता असता तिची स्ट्रॉंग असता गेल उष्ट्या तसं महा ऋषीला जागेन तू हे जिंके जावन जन्म जातो आनी तांणी खाल्लाल त्या पान की कसं की उडोन असता हो खाता मरची टायमार देव कसं हेल्प करता का वापास गेला त्या भरताल जीवन ताका उडगास हाडता मरची टायमार ते जिंके मरची टायमार नेक्स्ट कसं जाता जडा भरता म्हणून जाता तागेल नाव तांतू तो इतले स्ट्रॉंग स्पिरिच्युअली जावन इतले आध्यात्मिक जीवनात इतले स्ट्रिक्ट आशिल्ले म्हळ्यार एक प्राणी काही तो कसं न्ही दुखी जावच्या दिनाशिल्लो आनी फुल देवाल ಬಗ್ಗೆ उडगास करता आशिल्लो आनी वापस तो हांगेला तशी हांग आमी पळयता आमी कसं न्ही ड्युटी करतना डिस्ट्रॅक्शन असता आमकां त्या डिस्ट्रॅक्शन आमी कॉन्सन्ट्रेशन फुल डिस्ट्रॅक्शन वयर आसला म्हाका केन्ना डिस्ट्रॅक्ट करता असता तयार जाता असता आमी केन्ना आमगेल काम करूं जायना आनी आमगेल सेन्सस आमगेल इंद्रिय कसं आसा आमगेल हातोटींत ना जाल्यार अशी जाता भायर दाखून जनांक दिसतलो हो व्हडलो कसं ना संन्यासी स्वामी हो म्हूण भितर दाखून तागेल इंद्रिय भोग असल्यार तागेल मनांत तो केदांय सॅटिस्फाय जावचो साध्य ना तशी हांगा नेक्स्ट कृष्ण म्हणता सायकल ऑफ सॅक्रिफायस म्हणून सायकल ऑफ सॅक्रिफायस म्हळ्यार कसं सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञाक इंग्लिशान आमी सॅक्रिफायस म्हणटाची यज्ञ आमी कसं करताची यज्ञ ऍक्च्युअली कसं ना म्हण हांगा सांगता देवान हे पृथ्वी सृष्टी जाताना कृष्ण म्हणता हांव हे पृथ्वी म्हळ्यार खाली पृथ्वी न्ही ब्रह्माक सृष्टी करतानाची हांव कसं केला ब्रह्माक विद्या दिला खंयची विद्या वेद ज्ञान दिला ब्रह्माक कळो म्हण सांगच्याक सृष्टी हांव खाली ब्रह्माक सृष्टी केला ब्रह्मान मागीर ब्रह्मांड तागे ब्रह्मांड सृष्टी करता ते कळता ते कशी सृष्टी करता म्हण कळता जाल्यार हांव ताका वेद पाठ शिकोवन दिला म्हणटा त्या वेदांत कसं नाशिल्लें आमगेल कर्तव्य करता म्हण सांगून आशिल्लें ब्राह्मणाक तागेलेच कर्तव्य क्षत्रियाक तागेलेच कर्तव्य आशिल्लें वैश्याक तागेले कर्तव्य आशिल्लें शूद्राक तागेलेच कर्तव्य आशिल्लें वर्णाश्रम धर्म सृष्टी केला ताचे मागीर तांगेल कर्तव्य करता करता तांकां एक फल मेळटा आशिल्लें ताच्या त्या फलांत कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार जन आशिल्ले म्हळ्यार
त्या टाइमार इलॅबरेट म्हळ्यार व्होड जावन यज्ञ करता आशिल्ले पुरा जन कित्याक म्हळ्यार देवते आमकां ड्युटी करच्याक हेल्प करताच आतां पावस ना जाल्यार तुका कसं म्हणताची वत ना पावस ना सूर्य ना चंद्र ना म्हण जाल्यार तुका हांगा कसं काम करू जायना तशी जावन देवते तुका हेल्प करतास भूदेवी तुका हेल्प करतास हांगा न्हय तांकां तू कसं एक रिटर्न दिवका हांगा प्रभुपाद बरयता तुम्ही हांगा कसं रिटर्न दिना जाल्यार तुम्ही एक चोरा म्हणकी म्हण देवान इतली पुरा दिला जाल्यार तुम्ही देवाक कसं दिना जाल्यार तुम्ही एक चोरू म्हणता कृष्ण म्हणता हांगा तसल जनांका हांव चोर म्हण सांगता कित्याक त्यांनी देवतेल पुरा यूज केला देवान दिला सूर्याल किरण तांणी यूज केला पुरा यूज केला जाल्यार तांकां वापस दिनी म्हण तेन्ना तांणी कसं करता सॅक्रिफाईस म्हळ्यार यज्ञ करताच यज्ञ केला म्हळ्यार कसं जाता पावस येता ते नॅचरल प्रक्रिया काही एक यज्ञ जाल मागीर ते पावस येता आमी हांगा जात्रेंत पळयत ना एक जात्रा जाता आसता त्या दिवस आमकां पावस येता हांगा कित्याक ते नॅचरल जावन जाता रेन आयल मागीर ग्रेन एक पावस आयल मागीर कसं जाता एक फर्टाईल म्हळ्यार एक लायक एक जाग मेळटा आनी थंय आमी कृषी वाडोवंक वाड्याल मागीर कसं मेळटा आमकां जेवणाक अन्न मेळटा म्हळ्यार संपत्ती येता गांवांत जन समजल्यार कसं जाता गांवांत एक संपत्ती म्हणून येता ताचे मागीर कसं जाता जिवांक म्हळ्यार त्या ग्रेन खाल मागीर त्या जिवांक एक संतुष्टी मेळटा जाल्यार ते फूड कसं प्रिपेअर करता कितें तो म्हणता ते कसं तू प्रिपेअर केला कसं यूज केला की ते तू वापस देवा दिवका म्हणता म्हळ्यार तू कसं फल मेळटा हांगा तू म्हळ्यार प्रसादम करता तू म्हळ्यार एक जेवण करता देवाक ते प्रसाद रुपार देवाक दी म्हणटा एक तुळशीचं एक दळ घालून देवाक दी कित्याक इतली पुरा केला देवान एक सानची सेवे तुगेल करेन हांव घेता दॅट इज बेस्ट म्हणटा जाल्यार इतली पुरा यज्ञ करच्याक पुरा तुगेला दुड्ड आसता म्हळ्यार यज्ञ करच्या फर्स्ट जावक आसला तुगेला दुड्ड ना मेन हांगा अशें सॅक्रिफायस जाता ना तेन्ना तुगेलो दुड्ड कंच्यान हाडता तू इतले व्हड यज्ञ करता एक तुका गांवांतूच एक होम करच्याक तुगेला सुमार दुड्ड जाता आनी खाली दुड्ड तुका ताची दावका तशी तुका कसं आतां पावस येवका म्हण आशिल्ल्यार तरी तुका तसलेच एक ब्राह्मण दावका ब्राह्मण कसलो उच्चार करेक्ट आसूं वेदांत आशिल्लो म्हण कीच उच्चार आसूं कोणे एक ब्राह्मण विथआउट एनी मिस्टेक खंयचे एक श्लोक सांगू जाता आमीच हांगा श्लोक सांगतना मस्त मिस्टेक करताची नवेच शिकतना मस्त मिस्टेक करताची तसल ब्राह्मण मेळचे मस्त उणे मेळटा की एक दोन मेळटलेच जाल्यार मस्त उणे तें जालता की तुगेला इतली पुरा घी म्हळ्यार तू तेल सोडू जायना यज्ञ करतना तुका कसं जावका घी जावका म्हळ्यार तूप जावका तूप कंच्यान हाडता गायीची ना हांगा तूप कंच्यान हाडता आनी यज्ञ करच्याक तुका तितले रूख रकूट जावका हांगा रूखच नाच कंच्यान हाडता पुरो हांगा त्या सत्ययुगान जाता आशिल्लो त्रेतायुगांत रामाल टायमार आनी यज्ञ पुरो जाता आशिल्लो जाल्यार आतां यज्ञ खंय जाता हांगा देवस्थानाक वचच्याकच आमकां टाइम आसना आनी यज्ञ पुरो करच्याक इट्स इम्पॉसिबल त्या टायमार न्हय ताका हांगा कसं म्हणता भागवतम ग्रंथांत बरयला कसं बरयला यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा म्हळ्यार कसा अर्थ कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा म्हळ्यार कसं ना सुमेधसा म्हळ्यार व्हेरी इंटेलिजंट मेधसा म्हळ्यार इंटेलिजंट मेधा म्हळ्यार इंटेलिजंट सुमेधा म्हळ्यार व्हेरी इंटेलिजंट तसं लोक तो म्हणता कृष्ण म्हणता कलियुगांत व्हेरी इंटेलिजंट पर्सन तांणी यज्ञ संकीर्तन यज्ञ म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन यज्ञ घेताची आणि कित्याक कलियुगांत बेस्ट अँड इजिएस्ट मेथड इज संकीर्तन यज्ञ म्हळ्यार हरिनाम म्हळ्यार देवाल नाव काडचे इजिएस्ट न्हय पुरंदरदासान कितली की पटी म्हणला देवाल नाव काडी तुगेला जिब्बे दाखोवन म्हण न्हय तुगेल नाव काडी जिब्बे दाखोवन तुकारामान कितली की पटी म्हणला मस्त असं संत लोकांक कितली की पटी म्हणला जाल्यार आमी आयकन आता कृष्ण स्वतः म्हणतास मगेल नाव काडी तू दॅट इज बेस्ट म्हणून सांगतास कित्याक
सर्वशक्ती म्हळ्यार एक नाव अंतू कृष्णाल एक नाव अंतू देवाल एक नाव अंतू रामाल एक नाव अंतू ताणे आशिल पूर शक्ती घाल्ला नाम म्हणल्यार देवाल आणि नाम तागेल नावा अंतू कसने डिफरन्स ना म्हणतो कृष्ण मेगेला आणि मेगेल नाव अंतू कसने डिफरन्स ना तशी आम्ही हनुमंताक पळयत ताण केदने तागेल राम केदने लागगी असा हनुमंताला ना जाल्यार ताण जस्ट एक नाव काळ कुडले तो उड्डून ताक आशिल पुरा शक्ती मेळटा तागेला ऍक्च्युअली शक्ती ना आशिल्ला जांबवंतांनी रामाला नाव सांग म्हणतात घेऊन उडगास दिवाल तागेला शक्ती कसा ना म्हण लास्ट तो कसं म्हणलो हांव देवाल नाव काढता कित्याक म्हळ्यार देवाल नावान तू शक्ती असतो देवाल तितले शक्ती असतो म्हणता तशी त्या एक प्लस पॉइंट कलियुगांतू कलव शूद्र संभव कलियुगांतू पुरा जन शूद्र समान म्हणता कित्याक आमकां ब्राह्मण आम्ही ब्राह्मण म्हणून सांगलं की आमकां तागेला ड्युटी कसा म्हणून गोत्ता ब्राह्मण सहिष्णू असता पुरा जनान कसं सांगलं की हंबल असता म्हळ्यार ताका अवमान केलं की तो शांती रुपार घेता कितली जनांक रेडी असताची एक अवमान कोणे केला रे तू कशी म्हाका सांगला म्हणून सांगता लोक असाची तशी असल पुरे एक घटना असताना कलियुगांतू तू हांग कोणे शूद्र म्हळ्यार कोणे वैश्य कोणे क्षत्रिय नाची कोण युद्ध करताचे हांगा तितले लायक करून पुढे क्षत्रिय मंकी कोण ब्राह्मणा मंकी असाची कोणे नाची जाल्यार हांग कसं म्हणता तो कलव शूद्र संभव म्हळ्यार पुरा जन एक शूद्र मंकी जाल्यार त्या शूद्रां समेत देवाल नाव काढून परफेक्ट स्टेज अप पावत कसं परफेक्ट स्टेज देवाक तोंडा तोंड पळोवच तितले स्टेज अप पळयत म्हळ्यार तितले पॉवर असं होली नेम मानतो म्हणून इट होडोड जनान देवाक ग्लोरिफाय केला अशी करून घेवच्या साध्य ना तशी जावन हांव कसं केला कलियुगांतू तुम्ही भागवतमाचे 12वे स्कंदांत पळयला री तांतू वेदव्यास महर्षीन तांतू कलियुगाची जन कशी असाची म्हणून बरयला तांतू तो सांगता जनाला हाईट उणी जाता आणि तांगेल बुद्धी हाईटा प्रकारच उणी जाता वता दिवस दिवस गेल तशी आणि तांगेल मेमोरी लॉस जाता वता म्हणून आता चेडूंक एक पाटी वाजिला उडगास ना तांकां 10 पाटी वाजता पुढे जन एक पाटी सांगेल उडगास करता आशिल्ले आम्ही हे शास्त्रांत बरयला इमॅजिनेशन म्हणले कुका म्हणा एक्झॅक्टली ताण तसं बरयला की दत्तच तांगेल दोळे येतूर तांतू तो लास्ट सांगता हे कलियुग असल कलियुगांत एक बेस्ट अशा म्हणून सांगता तो कसं म्हणता दॅट इज हरिनाम संकीर्तन देवान आमगेल वेरी करुणे बघून आम्ही नीचाकिंत नीच म्हणून देवाक गोत्तस आम्ही कसने केला ना देवाल खातीर येदोळते देवान पुरा आमकां दिला आम्ही देवाक कसने केला ना म्हणून गोत्तस तो कसं सांगता असल जन हांव तांकां हरिनाम म्हळ्यार मेगेल नाव तांकां दिता म्हणून पुरा कृष्णाला एक नावांतूच एक खुशी मेळटा ते नाव हांव तांकां दिवन सोडता म्हणटा आणि ते दिवची खातीरची कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावन येता हांगा चैतन्य महाप्रभू हांव स्टार्टिंगार म्हणा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंदा ते कोण ह्या पुरा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य म्हळ्यार कृष्ण आणि राधा राणी ಒಟ್ಟು जावन आयलेला एक अवतार ते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू त्यांनी 5 वर्ष पुढे आयले कृष्ण हांगा आम्ही भक्त कशी दावका म्हणून सांगता जाल्यार दाखोवन दिवची कोणा राधा राणी आणि राधा राणी हांगा येता ती कशी दावन येता म्हळ्यार तिगेल भावन येता ना कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य एक भक्ता रुपार येता कित्याक आमकां भक्ती कशी करका म्हणून गोत्ता तशी देव इतली करुणामय म्हळ्यार हांव भक्ती कशी करका एक जनाक म्हगेल चेडूंक हांव शिकोवन दिवका म्हणून हांव स्वता भक्ताल रुपार येवन दाखयत तांकां म्हणून सांगता देव तेज मागीर नित्यानंद प्रभू म्हणला कोण तो बलराम कृष्ण केदनाय बलरामा लोट आसता राम केदनाय लक्ष्मणा लोट आसता केदनाय सेपरेट जावचे साध्य ना तशीची चैतन्य महाप्रभू केदान हांगा येताच की त्या टायमार नित्यानंद प्रभू म्हळ्यार बलराम स्वता कृष्णा लोट येता हांव स्वता येता तुगेला म्हणता तशी बाकी 5 म्हळ्यार बाकी 3 आसाची ಒಟ್ಟು 5 लोक आणि पंचतत्व म्हणून सांगताची तशी आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र आणि त्यांनी कृष्णान स्वतः चैतन्य महाप्रभू रूपार येताना त्यांनी आमका एक मंत्र दिताची त्या पुराणा दाखवून एक मंत्र काढून दिता त्या कंचे मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. त्या श्लोक 108 पटी सांगता म्हणता कृष्ण. चैतन्य महाप्रभू कृष्ण रूपार येतात तो म्हणता मंत्र हांव कसा दिला की दॅट इज व्हेरीफाईड फ्रॉम पुराणा म्हणतो. म्हळ्यार ह्या पुराणा दाखवून कळला. शास्त्रांतू हरे राम म्हणून फर्स्ट येता मागीर हरे कृष्ण म्हणून येता. जाल्यार शास्त्रांतू कशी म्हळ्यार एक तू त्या एक जाग्यांत वयसुका मस्त रुल्स अँड रेग्युलेशन आशिल त्या मंत्र सांगता म्हण जाल्यार ताका चैतन्य महाप्रभू सांगता हांव आयिल्लो कलियुगात जनांक दिवच्याक. तशें म्हणून कलियुगा जनांक रुल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करचे तितले पुरसोत ना. आणि तांगे लाईफ 100 आशिल्ल्या म्हळ्यार 80 जाल्ल्या 80 आशिल्ल्या 60 जाता वतास उणी जाता वतास तांगेला लाईफ टाइम ना हांगा जनांक तांकां वगी वगी दिवका जाता. तशें जावन बेस्ट कसा ना हरे कृष्ण महामंत्र दिवन सोडता हांव. त्या बेस्ट कित्याक म्हळ्यार पुराणा दाखवून कळला ताका कसाने दोष ना. तू केदनय सांगेत नाव तू न्हिदोनू बेड्डान न्हिदता सांगेत उठोन सांगेत सकाळी उठोन सांगेत ब्रश करन अशें सांगेत तू खंय दावका थंय वचून सांगेत हे मंत्र. कित्याक म्हळ्यार हे इतले पवित्र मंत्र म्हणून सांगता. आणि ताजे की सांगचे की पुढे आम्ही कसं म्हणताची ह्या पंचतत्व कोण आसाच की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादी गौर भक्त वृंदा. म्हळ्यार फुल एक येता नाव म्हणपाक सुमेध आसा म्हळ्यार येताना तांगेल पार्षद लोगा लोट येताच तांणी त्या पार्षद लोकांक आम्ही नमन करता. फर्स्ट एक वंदन करता कित्याक तुमगेल निमित्ती म्हाका आजी ह्या नाव मेळ्ळा देवाल नाव मेळ्ळा. आणि ताजी निमित्ती म्हाका आजी कृष्णाक पळोवचे एक होप आस नाजाल्यार म्हाका तेवाय नाशिल्ले देवाक पळोवचे म्हाका गोतना म्हाका कळना. ह्या नावाच निमित्ती म्हाका आजी देव कोण कसा ना म्हणून कळला म्हणून सांगता. तशी आम्ही सांगता तांगेला कोणा ह्या पंचतत्वाला एक उडगास काढून ताजे मागीर हरे कृष्ण महामंत्र एक पटी जप करतात. जस्ट आमगेल इतले रिक्वेस्ट तुमगेल पुरा जना लगी एक राउंड जप करता जस्ट दॅट. म्हळ्यार एक 10 मिनिट वत्ताल तुमगेल जीवनात तुम्ही पुरा कराची वाडना. आम्ही कसं कर नाकाची जपमाल घेतली कुठले पुरा जीवन सोडका म्हणून आम्ही सांगनाची. जीवन करताची तुमगेल कसं असं बिझनेस असं ऑफिस असं घरांत काम असं घरची काम करताची अंदावा तुम्ही स्टुडंट तुम्ही कसं नाही असं तुमगेल ड्युटी कसं नसताची ओट्टू तुम्ही एक हरे कृष्ण महामंत्राचे एक राउंड जप करका तितलेच. कित्याक आमगेल रिक्वेस्ट नाही कृष्णाल रिक्वेस्ट. कृष्ण कसं म्हणता मेगेल कडेन येवका जाल्यार तुम्ही हा हरे कृष्ण महामंत्र सांगका म्हणून. तशी आमगेल एक रिक्वेस्ट तुमगेल पुरा जाणा लागी 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र डेली सांगाची. तुमगेल घरांत एक जपा बीट्स जपमाले म्हणून असता त्या जपमाल काढाची नाजाल्यार आमगेला सांगाची आम्ही दिताच तुमका. ते जपमाल घेऊन तुम्ही जस्ट तांतू एक जपमाल्यान 108 राउंड्स असता प्रत्येक हिंदू घरकडे असता. तांतू जस्ट तुम्ही चॅन्टिंग करका. कसं चॅन्टिंग करका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो म्हणता आणि दंच चॅप्टर तो कसं म्हणत कृष्ण यज्ञेना जप यज्ञोस्मी पुरा यज्ञ अशिल पुरा आम्ही अश्वमेध यज्ञ म्हणत अशिल पुरा नाव काढायची यज्ञाच्या उडगास पुरा जना अशिल पुरा यज्ञ चंडिका यज्ञ त्या यज्ञ या यज्ञ पुरा उडगास काढायचे. नंतर पुरा ते कृष्ण कसं म्हणतं त्यांची चॅप्टर जप यज्ञोस्मी मी म्हळ्यार हाव म्हळ्यार कृष्ण तो कसं म्हणतो जप यज्ञ म्हळ्यार चॅन्टिंग करचे हाव म्हणतो. म्हळ्यार श्रेष्ठ कृष्ण केदने श्रेष्ठ अशिल चूज करता बेस्ट ऑफ द बेस्ट कृष्ण चूज करता म्हणता हांव चूज करचे जप यज्ञ म्हाका दावक आशिल्लें जस्ट जप यज्ञ म्हणता. तशी आज तुम्ही एक सानाची देवाला प्रॉमिस कराची 10 मिनिट हांव तुगेल खातीर काडतो देवा जस्ट दॅट. नेक्स्ट म्हणता यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ति सर्व किल्बिषै भुजन्ते ते त्व अगम पापम ये पच्यन्ति आत्मकृत्न कारणात. कसं म्हणता the devotees of the Lord are released from all kinds of sin. आता मी म्हणलं फूड करका म्हणून सायकल ऑफ सॅक्रिफाईस लास्ट कसं म्हणता फूड ना हांग तो कसं म्हणता अगम पापम म्हळ्यार एक पटी फूड कसा की तू प्रिपेअर केला री त्या तू चिकन म्हाका दिल्ला री
त्या तुगेल अगम पापम तुगेल कंची पुरा पापस हांव काडटा एक पटी म्हाका ते तुळसी दल घालून दी म्हगे लागीं हांव ते हांव तुगेल पाप काडटा बिनी तू दीन अशें काडला री म्हळ्यार म्हाका दीन अशें तू ते जेवण जेवला री तांत तू पाप करता हें खाली देवस्थाना जेवण म्हूण लेಕ್ಕ नाकाची हें घरांत केल्लें जेवण तुम्ही प्रिपेअर तुम्ही स्वतः केल्लें जेवण कसं की ताजे विषय सांगता असतो म्हळ्यार तुम्ही फूड कसं खाता असाची तांतू तुम्ही कसं ना एक कसं एक हें आसता म्हळ्यार मेंटॅलिटी आमी कसं एक करता कोणाक विषय सांगता आसता कसं केक जाता आसता मस्त डिस्टर्बन्स आसता ते आमगेल जिवना भितर वता आमी कसं खाताच पळय ते आमगेल हृदयांत वचून बसून आसता म्हळ्यार त्या भावन आमी कसं करता कसं भावनेंत करून आसपाची ते दुसऱ्यांक दिता तुम्ही स्वतः खाता त्या भावन तुमगेल मनांत येऊन बसता ताका कृष्ण कसं म्हणते एक पटी प्युरिफाय करता तुम्ही कसं खाता आसा एक पटी प्युरिफाय करता दॅट इज ताका तो कसं म्हणता सॅक्रिफायस करता त्या म्हळ्यार सॅक्रिफायस म्हळ्यार फर्स्ट ऑफर करता म्हाका ताजे मागीर तुम्ही खावपा आमी एक लेवल खंयची रियलायझेशन आमगेल्या प्रज्ञे कशी वाडता म्हणून एक पळया फर्स्ट बॉडीली प्लॅटफॉर्म एक नॉर्मल जन तेगेला कसं म्हणताची तो नॉर्मल जावन बॉडीली प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार हांगाच जनांक आमी पळयल्यार आमकां तो नॉर्मल अशें दिसता जाल्यार एक्चुअली कृष्ण म्हणता दॅट इज कसं ना लिस्ट म्हणून सांगता कसं ना बॉडीली प्लॅटफॉर्म म्हाका खाली म्हगेल बॉडी हांव आत्म न्ही हांव खाली एक बॉडी खाली केलो जन म्हणटा न्हू एक ही जिंदगी म्हळ्यार म्हगेल एक लायफ अशें ताजे मागीर लायफ ना ते बॉडीली प्लॅटफॉर्म तांकां गोतना एक लायफ अशें एक लायफांत हांव एन्जॉय करून म्हणून कृष्ण म्हणता नेक्स्ट लायफ आसता तुका हांगा कसं एन्जॉय केला पळय ताजी नेक्स्ट तुका ताका बोगच्या आसता प्लेच म्हणटा हांगा तो बॉडीली प्लॅटफॉर्म म्हणता ताजे मागीर कसं जाता सेन्शुअल प्लॅटफॉर्म इंद्रियाचे ಬಗ್ಗೆ इंद्रिया तृप्तीचे ಬಗ್ಗೆ तो आणि तागेला माइंड यूज कर म्हळ्यार एक माइंड यूज करून सुरू करता ताजी नेक्स्ट मेंटल प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार मेंटल जावन इंटलेक्चुअल जावन यूज करून सुरू करता आमगे जीवनांत हांव कसं सांगता कसं नाका वायट कसं लायक कसं ना म्हण पुरो ट्राय करता ताजे मागीर येवचें इंटलेक्चुअल म्हळ्यार हांव कोण म्हगेल पर्पस म्हगेल्या जीवनाचा पर्पस कसं ना हांव मनशा जन्मार येवच्या कारण कसं ना मस्त जन्म आशिल्ला पशु जन्म प्राणी जन्म आशिल्ला म्हाका मनशा जन्म मेळ्ळा कित्याक मनशा जन्म यूज करून हांव कसं करत कित्याक म्हळ्यार आमी सांगताचे मनशा जन्म युनिक म्हणून ते कितें युनिक म्हणून केदान एक प्रश्न आयला वा त्या प्रश्न येवच्या इंटलेक्चुअल प्लॅटफॉर्मांत त्या प्रश्नाक मागीर तुमकां आन्सर मेळटा कसं ना आम्ही देवाल एक पार्ट अँड पार्सल म्हळ्यार देवालेचे एक अंश म्हणून कळता देवालेचे एक अंश म्हणून कळता आम्ही कसं ना आम्ही ह्या बॉडी नाही आम्ही कसं ना एक आत्मा म्हणून कळता त्या आत्माक केदाने मृत्यू ना म्हणून कळता आमकां ना ताजे मागीर कसं कळता आम्ही देवाक केदनाय ह्या आत्म आशिल्ली न्ही तो परमात्मा ह्या आमी सनसन आत्म तो परमात्मा आम्ही केदनाय तागेल कसं म्हणतात तागेल एक सायडार वचूंक आमी म्हणून आमकां कळटा तेन्ना आमकां ऍक्च्युअल सूख मेळटा दॅट इज स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म आतां कृष्ण म्हणटा तांची आतां आमी पळयलें न्हू इतले पुरा तो म्हणटा बॉडीली प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार इंद्रियांनी म्हळ्यार प्राण कसं की प्राणयाहुर इंद्रियांनी प्राणयाहुर प्राण म्हळ्यार आमगेल बॉडी ताजे की बेस्ट कॉन्शियसनेस अशें इंद्रिया हांव आतां केलो लेवल्स ताजे की बेस्ट अशें इंद्रिया कित्याक म्हळ्यार बॉडी म्हळ्यार एक डेड बॉडी समेत आमी घेतात डेड बॉडींत लायफ आसना कसं आसना आमगेल बॉडी बिनी हाजे भितर इंद्रिय ना हाजे भितर कसं ना आत्मा ना जाल्यार ह्या बॉडी वेस्ट एक स्केलिटन आमी जस्ट एक स्केलिटन आत्मा आशिल्ली निमित्त आमकां एक जीव आसता एक फिलींग आसता बिनी हाजे भितर आत्मा ना जाल्यार कसं ना डेड बॉडी दॅट वॉज जस्ट अ स्केलिटन म्हणून सांगतात ना स्केलिटन बोन फ्लॅश आशिल्ली बॉडी जस्ट दॅट एक थिंकिंग करचे आमकां मेंटॅलिटी आसूं आमी कोण म्हणून ताका तो म्हणटा ताजे की बेस्ट कसं ना इंद्रियांनी म्हळ्यार एक सेन्सस आसता आमगेल भितर म्हळ्यार पंचेंद्रिया ग्रॉस बॉडी ना ग्रॉस बॉडी जाल मागीर पंचेंद्रिया जाल मागीर कसं म्हणता परम मनः इंद्रियेभ्यः परम मनः म्हळ्यार इंद्रियाकिंत परम म्हळ्यार ताजे की वयलची खंयची प्लॅटफॉर्म
मन म्हळ्यार आमगेल माइंड कितें म्हळ्यार माइंड इंद्रियांक कंट्रोल करता आता म्हाका त्या दाव का म्हण सांगची कोण आमगेल माइंड इंद्रिय कसं करताची घेवका म्हण म्हळ्यार आश दाखयता तशी इंद्रियाकिंत बेस्ट ताजे की वैल शिकांची प्लॅटफॉर्म दॅट इज मनस म्हळ्यार मन मनसस्तु परा बुद्धीर म्हळ्यार मनाक कंट्रोल करची कोण बुद्धीन एके जनाक बुद्धी ना म्हण सांगताच कित्याक तागेल मन केन्ना ताकडाकड वता आसता पिसो मन करता आसता तशी जावन ताका बुद्धी ना म्हण सांगताच तशी मनाक कंट्रोल करची कोण बुद्धी ताका तो म्हणता लास्ट यो बुद्धे परस्तु सहा तो म्हणता हाजे की बेस्ट बुद्धीकिंत बेस्ट कसं ना ते आत्म म्हणून सांगता हंगा आम्ही एक चॅरिएट पळयत ना हंगा आम्ही हे पळयत कसं ना सेन्सस आमगेला दॅट इज आमगेला पंचेंद्रिया त्या घोडे मंकी आणि हे राज्य कसं आस की हांगा त्या घोड्याक धरून घेवचे एक रोप कसं आस की त्या माइंड म्हळ्यार माइंड माइंड समना जाल्यार गॉड तकडाकड म्हळ्यार आमगे सेन्सस आशिल्ले पुरा अट्रॅक्ट जावचे सुरू करता म्हाका तेमे इश्ट तेमे इश्ट म्हणून माइंड कसं करता हे त्या चंद ना दिसता हे चंद आस त्या पळय म्हणून सांगता जाल्यार माइंडाक कंट्रोल करता न्हू त्या कोण इंटेलिजन्स जाल्यार इंटेलिजन्स आमगेल बुद्धीचे सम ना म्हणून सांगले मागीर कोणा जागोका चॅरिएटांत कोण आशिल्लो म्हळ्यार तू एक चॅरिएटांत आस जाल्यार तो ड्रायव्हर समना जाल्यार कोण सम आसूं का पॅसेंजरान कुट्टून म्हण का सम चलई म्हण गाडी ना तशीची आम्ही म्हळ्यार सोल कसं आस की त्या ह्या बॉडी भितर बसला आणि ह्या बॉडी कोण चलयत आस माइंड इंटेलिजन्स आणि सेन्सस आणि बॉडी खुद ना बिनी आत्म उठेना जाल्यार त्या मन कसं कसं की करत असता तशी दान आम्ही म्हणताची हरे कृष्ण महामंत्र सांगाची आमगेल आत्मा जागोची त्या उठ्ठा तुगेल ड्युटी कसं की त्या करी ड्युटी कसं देवाला सेवे कर का तुवें त्या उठ्ठा म्हण सांगचे एक अलार्म त्या घंटी कसं की घरच्या दॅट इज हरे कृष्ण महामंत्र आणि आत्मा भूक कसं असं की त्या भूक हरे कृष्ण महामंत्रांत तृप्त जाता म्हणून सांगताची तशी इंटेलिजन्स काम करताना असताना आत्माक जागोवका म्हळ्यार पॅसेंजराक जागोवका दॅट इज त्या हांगा सांगला आणि तो म्हणता यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव तरो जना स यत् परमा कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते म्हळ्यार कोण एक श्रेष्ठ जन आचरति श्रेष्ठा तत्तत् आचरति श्रेष्ठ एक श्रेष्ठ जनान कशी फॉलो एक कशी नडवळीक असते की तशीची तत्तत् एव तरो जना म्हळ्यार तसलेची जन फॉलो करताची आताची पॉलिटिशियन्स पुरा असतलेच तांणी सांगची एक करची एक न्हू तांणी एक सांगताची दुसरेच करताची एक पॉलिटिशियन तो सिगरेट म्हळ्यार सिगरेट घेता असताना तो जनाला येऊन सांगचे जायना तुम्ही पुरा सिगरेट सोडाची म्हणून जन कसं म्हणताची तू सिगरेट घेतास आम्ही कितें करूनचे म्हणून घेताच ना आणि एक श्रेष्ठ जन रोल मॉडेल म्हणजे असो का ताका कृष्ण म्हणता अर्जुनाक बी अ रोल मॉडेल म्हणून तो श्रेष्ठ जन आशिल्लो तशी जावन तो कसं म्हणता कृष्ण बी अ रोल मॉडेल आणि ह्या सोसायटीक शेप करी म्हणून ना थँक सांगता आणि म्हणता हे लस्ट म्हणजे कसं आस की ते कसं ना म्हणून तो हंग म्हणता अर्जुन निमगीता हा विट्टी पुरा करचा ट्राय करता जाल्यार मेगेला माइंड कसं आस की त्या मेगेल हातोटींत ना लस्ट म्हळ्यार एक काम भावने असं म्हणून सांगता एक जनांत तो तागेल बागी सांगताना तो एक जनाक रिझेंबल कोण सांगता एक जनाक असल पुरो करता म्हणून जाल्यार काम भावने त्या माइंड तागेल कंट्रोलार ना म्हणता त्या कृष्ण कसा म्हणता धूमेना व्रियते वनीर म्हळ्यार उज्जंत कशी हॉग उज्जू सान असताना हॉग कसं जाता कवर करता तुम्ही एक सान उज्ज लयाची एक उज्ज लयाची आणि ताजे उद्दा जस्ट पापुडाच कसं जाता पुराकडे जाऊन हॉग येवचे सुरू जाता उज्जेकीन चढ हॉग येता म्हळ्यार उज्जे कवर कोण सोडता ना आणि ह्या एक मिरर एक कन्नडी त्या धुळींत बोरून गेल्यार कसं तुमगेला इमेज मिरर रिफ्लेक्शन दिसना आणि एक म्हणता गर्भावस्थेंत एक शिशु योनी कसं आस की ते गर्भ एक चेडा कशी कवर करता
तशी आमगेल मनाक लस्ट काम भावने कवर केला म्हणता. तशी जावन आम्ही त्या काम भावने आम्ही काढका म्हणता. इतली पुरा अचीव करका म्हणला रे देवान सांगला मग करका त्या करका ह्या करका म्हणून मस्त सकड असते एक डिझायर म्हणून असते करका म्हणला रे शास्त्र नडवळिके दावका म्हणून असल्या ह्या काम भावने कमी काढका. तर कशी काढका दॅट इज हरे कृष्ण महामंत्र दाखवून काढका म्हळ्यार आमगेल भितर आशिला म्हळ्यार ह्या सोल कसा अस की आमगेल आत्म कसा अस की ताका ह्या बांधून अस काम भावना बांधून असता फॉल्स इगो बांधून असता अहंकार बांधून असता. त्या अहंकार आणि त्या काम लोभ मद मात्सर्य काढका म्हणला रे देवाल शेल्टर घेवका. तो म्हणता अनिच्छम भलाद म्हणता. बलाद म्हळ्यार फोर्स करतस कसं की एक फोर्स करतस ताकड वचू नका म्हणता. कसा ना दवा आमके कसं एक काम असतं आमके एक डिझायर असतं ते करू दिना त्या कसन त्या काम भावना म्हणता ते आमगेल माइंड कवर जाल्ला म्हणता. तशी आज आम्ही कसं पुरं शिकल्याची रिनाउन्सिएशन ऑफ ऑर ऍक्शन म्हळ्यार हांव रिनाउन्स म्हळ्यार पुरा सोडून रान्ना जावका की जप करका म्हळ्यार थंय वचून ध्यान योग म्हळ्यार भरत महाराजान कशें केला रान्ना वचून थंय वचून यज्ञ करका की दो मेगेल ऍक्शन मेगेल ड्युटी कसा असं की हांव एक आवसू हांव एक चेडू हांव एक स्टुडंट हांव एक घरची काम करता हांव ऑफिस वता मेगेल एक ड्युटी अस हांव एक टीचर हांव एक प्रिन्सिपल मेगेली ड्युटी अस ताजी ओट्टू हांव देवाल सेवा करता की ते काम पुरा सोडून हांव घर गृहस्थी पुरा सोडून रान्ना जावन वचून थंय देवाल ह्या करका म्हणटा. कसं म्हणता कृष्ण निष्काम कर्मयोगा आणि तो निष्काम कर्मयोगा म्हळ्यार कसा ना डिवोशनल सर्व्हिस हांग कसं म्हणता तो देवाल सेवे करी कशी कसं काम भावने आशनज म्हणून सांगता. म्हळ्यार देवा तू कसं दिल की म्हाका दायत म्हाका कसं काम ना तुगेले म्हळ्यार म्हाका केला जन वताची देवाला एक व्हड लिस्ट घेवन म्हाका त्या जावका हें जावका तें जावका तें पुरा केल्यार मात्र हांव तुका कसं सेवे बरोसून घेतला की ते दिता तुका हदके म्हणून सांगता ते कित्याक मागीर म्हाका एक गाडी दावका देवा म्हाका घर दावका देवा म्हाका तें दावका देवा हें दावका म्हणून सांगून एक लिस्ट बरोवन देवाला वताच. दॅट इज काम भावना. काम म्हळ्यार देवाला कसं की तू निमगुच्या वतास ते काम भावने देवाक इष्ट जायना एका बापसुला वचून आवसूक ಗೊತ್ತಸ್ತಾ मेगेल चेडा केदन भूक लागता केदन हांव ताका जेवण दिवका म्हणून आवसूक ಗೊತ್ತस आवसूक ಗೊತ್ತसून समेत चेडलान वचून म्हळ्यार अम्मा तू आज म्हाका जेवण दित न्हू म्हळ्यार आवसूक एक इन्सल्ट ना मेगेल चेडलाक मेगेल्यार विश्वास ना म्हणून. तशीच देव लागता हांव ताका टायमार पुरा दितस जेवण खाण पुरा दितस जालत की मेगेला येवन इतली लिस्ट निमगीत न्हू हा ताका मेगेल्यार विश्वास ना म्हणून निमगीत देवाक दुःख जाता भितर दाखोवन. ताका तो कसं म्हणजे निष्काम कर्मयोगा कसं नाही काम भावना नाश मेगेल सेवे कराची म्हणताची. दॅट इज बेस्ट दॅन ज्ञानयोग. ज्ञानयोग म्हळ्यार जस्ट वचून ध्यान करचे जस्ट एक थिअरी काढचे दॅट इज वेस्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा म्हळ्यार तांत कसं नाही ना तू कर्म करका तू ड्युटी करका ते म्हणता. ताजे मागीर कर्मकांड टू कर्मयोगा. कर्मकांड म्हळ्यार वेद पुरा शिकची कसा अस की वेदांत तुका हे ब्रह्मांडा भितर कशें आसुका म्हणून शिकयला. म्हळ्यार दुर्गा म्हळ्यार कोण देवी ना देवी दुर्गा म्हणून सांगता तीन पळोवंक घेवची कसन दुर्ग म्हळ्यार जैल ऍक्च्युअली दुर्ग म्हळ्यार अर्थ कसन जैल संस्कृतांत जैला भितर आमी आसाचे आणि ती कसं ना जैलाचे कमांडर ती आमकां पुरा पळोवंक घेतस. ते वेद कसं ना ह्या जैलांत कशें आसूका म्हणून एक लॉ बुक्स जाल्यार हांगा कृष्ण कसं भगवत गीता कसं ना तो म्हणता वेदाकिंत पार वच्चा म्हळ्यार जैलाक भायर वच्चा जैलांत म्हळ्यार तू घडी एक फावटी बर्थ डेथ म्हळ्यार हांगा तू पुण्य केल्यार लायक जन्म मेळटा वायट केल्यार वायट जन्म मेळटा जाल्यार जन्म मेळता आसता. कृष्ण म्हणता जन्म मृत्यू दाखवून तू भायर व्हरची कर्तव्य हांव करता जाल्यार तू म्हाका सरेंडर जावका म्हणता. आणि म्हणता लीड एन एक्झाम्पल म्हळ्यार तू कसं कर्म करतस त्या एक कर्म कसं जावका एक एक्झाम्पल मागीर दावका जनांक मुखार येवची जनांक तू एक एक्झाम्पल मागीर दाखोवका म्हणून सांगता. आणि ग्रेटेस्ट एनिमी कोण म्हणून सांगता लस्ट ग्रीड अँड अँगर म्हणून सांगता म्हळ्यार इहा वैरिणा म्हणता म्हळ्यार मेगेल एनिमी कसं म्हाका फोर्स करतस आमी लास्ट पळयलें न्हू उज्जेक हॉग कशी कवर जाता म्हणून सांगून
तशीची आमगेल एनिमी मनसिकांच्या त्या काम भावना त्या लस्ट मनचस पळा काम भावना मग कसं की नाक दलत की त्या मग दाव का म्हणत सॅटिस्फॅक्शन आमक दीना कितले सेव केलं की आमक सॅटिस्फॅक्शन दीना कित्याक तुगेल भितर त्या काम भावना तर कृष्ण म्हणतो निष्काम कर्म योग करी म्हळ्यार कसाने काम भावना नाश देवाल सेवे करी आम्ही कसाने लिस्ट घेऊन गेल रे देवाक बेजार जाता ह्या जनाक मेगेल वेरी भक्ती ना सांगता म्हळ्यार तक मेगेल वेरी विश्वास ना हांव कितें दिवं काय सलपुरा दित तो जाल्यार की क्षणिक अशी दित्त अशी घेता म्हळ्यार ता गेलता तो घेऊन वापस वता जाल्यार भक्त आशिल तो कसं करता देवा तू कसा दिलता की दाखता जाल्यार मग तू दाव का ना अर्जुन कसा म्हणता युद्धाच्या अक्षोहिणी दवो कृष्ण की म्हणून 2 ऑप्शन असताना अर्जुन कसं म्हणता मग कसं नाही ना मग तू असला दायतो म्हणता भक्त म्हणता तसलेची पुरंदरदास कनकदास तांक पुरा कसं दाव काशील तांनी पुरा भंगार पुरा हेरून घेऊन गेलं मग देवा तू दाव का उडुपी कृष्णाला वचून लिस्ट दिलं मग देवा तू ह्या कोरनी त्या कोरनी ना कसं केलं पुरंदरदासान कनकदासान मग तूच दाव का म्हणता तेदान देव स्वतः तांका ताकाच दिवून सोडता आणि त्यांनी कसं म्हणतात देवाल नाव काढाची कित्याक म्हळ्यार देव आमकां दिसता तितले आम्ही योग्य नाची बेस्ट कसं ना त्या तुम्ही नाव काढाची म्हणतात इतले जप करची म्हळ्यार एकादशी तेस बाकी दिवसही करता तुम्ही जाल्यार एकादशी तेस बेस्ट कित्याक ताजी स्टोरी असता म्हळ्यार त्या दीस हांव सांगले न्हू स्टार्टिंगारी बेस्ट दीस कित्याक आज एक स्टोरी हांव म्हळ्यार पळय प्रति एक एकादशी एक महात्म्य म्हूण असता तशी पल्ले येवचे मोहिनी एकादशी प्रति एक एकादशी एक नाव असता तशी दॅट इज मोहिनी एकादशी आम्ही पळयला कंच्या भगवद्गीता दलाल ते सुद्धा युद्ध स्टार्ट दलाल दिवस मोक्षद एकादशी आशिल्ला ते डिसेंबर नोव्हेंबर टायमार येवची एकादशी ह्या मे एप्रिल टायमार येवची एकादशी एप्रिल मे जून टायमार येवची एकादशी कसं ना मोहिनी एकादशी त्या कसं एकादशी महात्म्य आम्ही हांग पळया हांग एक चंद एक स्टोरी हाजी बद्दल एक पटी कसं जाता मोस्ट ऑफ द एकादशी स्टोरीज अर्जुन युधिष्ठिर महाराज आणि कृष्णान मध्यंत असता कृष्ण आणि युधिष्ठिर महाराज संवाद करताना त्या एक महाभारतांत पुरा बरेला पुराणांत विष्णु पुराणांत पुरा बरेला हे संवाद ते कसा संवाद युधिष्ठिर महाराज कृष्णाक नेमगिता वैशाख मासांत म्हळ्यार हे मे जून टायमारी बेस्ट एकादशी आशिल्ला आणि एकादशी चे महात्म्य कसा ना निमगिता कृष्णाला कृष्ण देव जाल्यार की तो शास्त्र दाखवून उठून एक म्हळ्यार एक शास्त्र दाखवून एक स्टोरी सांगता म्हणता युधिष्ठिराक म्हळ्यार ते हांगा कृष्ण स्वतः एकादशीचे महात्म्य सांगतास कसा म्हणून एक पटी श्रीराम राम कसा ना वसिष्ठ मुनीला वत्ता वसिष्ठ मुनीला वचून तागेला कसा ना निमगितो मगेला त्या टायमारी सीता देवीला आणि रामाला विराह दावन आशिल्लो म्हळ्यार सीता देवी रावणान ताणून व्हेला तशी दावन तो विराह अंत आशिल्लो त्या टायमारी तो म्हणता मग ते विराह फिलिंग आसा आणि सीतेक मेळका म्हण आसा ताका वशिष्ठ मुनी म्हणता तू देव स्वतः देव तू कसाने व्रत कर का म्हणना दालत की तुगेल मागशेशील पुरा जनांक म्हळ्यार जीव सन जीव म्हळ्यार आम्ही कसं असा की तांगेल खातीर तू हे क्वेश्चन नेमगितस तशें जावन हांव एक स्टोरी सांगता तुका म्हणटा आतां युधिष्ठिर महाराज आनी कृष्णाल मध्ये संवाद जातास जाल्यार हांगा कोणाल स्टोरी सांगतासाची राम आणि वशिष्ठ मुनी आता वशिष्ठ मुनी सकाळ लागून एक स्टोरी सांगता कसं स्टोरी दॅट इज एक पटी सरस्वती नदी खंय आसा की आता त्या सकल गेला म्हळ्यार सकल भूलोकाच्या अंडर आसा ते सरस्वती नदी पुडवयर आसता थंय एक राज्य जावन आशिल्लें ते भद्रावती म्हण एक राज्य आशिल्लो तांत राजा द्युतिमान म्हण एकलो राज्य आशिल्लो तो त्या राज्यांत त्या राजाला अंडर एक धनपाल म्हणतले एक श्रेष्ठ वैष्णव आशिल्लो ताणा गुरु तागेल नाव कशें की तशीच एक धनपाल म्हळ्यार ताण आयल मागीर त्या राज्यांत आनीक सुख संपत्ती चढ कित्याक म्हळ्यार तो वैष्णव आशिल्लो आनी प्रति एक पटी गुरुकुल की जनांक शिक्षण दिवची की मंदिर करची की गोशाला की प्रत्येक करचे सूर केलं ताण आयल मागीर ताका 5 पूत आशिल्ले तांत लास्टाचे पुताल नाव दृष्टबुद्धी म्हण जाल्यार
तो कितली लायक आशिल्लो कितली श्रेष्ठ आशिल्ली की म्हळ्यार फिफ्थ वन लास्ट पूत तितलेची वायट बुद्धीची आशिल्ली तागेलें नांव कशें की तशी आशिल्ली तो दृष्ट बुद्धी म्हळ्यार दुष्ट आशिल्लो तो पूत आशिल्लो पुरा पाप कर्म करता म्हळ्यार नाक आशिल्लो पुरा वैश्य स्त्री संघ दवो मांस खावची की एक वैष्णव एक ब्राह्मण जनांगान सेरून समेत तो असल पुरा घनिष्ठ म्हळ्यार कनिष्ठ आशिल्लो काम करता आसता तसल वायट काम करता आसता आणि ताका राय कसो करता हांव तुका राज्य दाखून भायर घालता म्हणटा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तागेल राज्यान तो कोणे असल काम असल एक वायट काम करू नजे म्हूण सांगून आसता द्युतिमान आणि तागेल तो दृष्ट बुद्धी कसा करनासता की ते वायट करनासता जाल्यार प्रत्येक पाटी सैनिक वचून म्हणटाची हो रायाल एक श्रेष्ठ मित्र जावन आशिल्लो दनपालाल पूत जाल्या निमित्त आमी सोडया म्हूण सांगताचे जाल्यार एक पाटी कसो जाता तो वैश्यालोटू म्हळ्यार एक स्त्री संगी स्त्री ओटू बायलची स्त्री ओटू वैश्यालोटू मेळता आसतना राय पळयता आणि राय म्हणता हाका राज्य दाखून भायर घालता म्हणता ताका राज्य दाखून भायर घालता तो ताज मागीर राज्य दाखून भायर गेल मागीर तागेला दुड्डू ना तागेला सैनिक ना कोणेय नाची तागे लागी तो अशीच एक वता आसतना तागेल पापाची कसं आमी म्हणटा पळय पाप की घडा म्हळ्यार तितलो आमी केला पाप ते भोर नासता आशिल पुरा पाप कोर नासता तो ते भोर ना जस्ट तागेल मृत्यू येवचेर आसता त्या टायमार थंय कौंडिय मुनी येता त्या जाग्यान गंगा स्नान करून जस्ट भायर येता आसता आनी तागेल आंगवल वल्ल आसता हो द्युतिमान हो कोण दृष्ट बुद्धी थंय लागी वताना तागेल आंगवल दाखून उद्दा देंवता आसता त्या आनी त्या तागेल दृष्ट बुद्धीला अंग स्पर्श जाता तावळ सांगला मागीर जस्ट कोणे महाऋषी महा वैष्णव तांगेल तोंडाची जस्ट एक कसाने उष्टी काल कुडले आमकां त्या कसं म्हणताची देवाला एक भक्ती मेळटा तशीची एक श्रेष्ठ भक्ताला अंगा दाखून तागेल वस्त्र दाखून उद्दा देंवता की दॅट इज ऑल्सो बेस्ट म्हूण सांगता हांगा दृष्ट बुद्धीक त्या आंगवल्याची उद्दा लागली कुडले तागेल केल्ला पाप पुरा उणी जाता वता म्हळ्यार नाश जाता वता आणि तागेल बुद्धी कसं आस की दृष्ट बुद्धी दाखून सद्बुद्धी म्हणटा ताका त्या सद्बुद्धी आयल कुडले कौंडिय मुनीक पांया पडून सांगता देवा म्हळ्यार मुनी आज हांव म्हळ्यार एद्दोळते म्हगे जीवनांत आशिल्लो पुरा पाप केला नाद A to Z पुरा पाप केला आशिल्ल्यान तू गो ब्राह्मण म्हळ्यार ब्राह्मणाल हत्या केला ब्रह्म हत्या केला तसल पुरा हत्या केला म्हाका असल पापा दाखून मुक्ती करची खंयचे एक व्रत दाव कसं आसता म्हणटा कौंडिय मुनी म्हणता मोहिनी एकादशी करी आणि मेरू पर्वत तितले होड मेरू पर्वत ब्रह्मांडाचे हायेस्ट पर्वत तितली होड पर्वताचे पाप केलं असतं की मोहिनी एकादशी तू फॉलो केलं त्या दिवस तू उपवास म्हळ्यार खाली उपवास केला री देवाला नाव काढला री त्या दिवस मेरू पर्वत तितलं असेल पाप नाश जाता म्हणता आणि हो लेखून व्रत फॉलो करता नेक्स्ट दिवस व्रत फॉलो करता म्हळ्यार सकाळी उठेता ब्रह्ममुहूर्तार उठोन देवाला नाव काढता आसता आणि नाचता पुरा एक जाग्यान वचून देवाला पूज करता आणि पुरा कोरून जाल मागीर तागेल लायफाचे एंड येताना अशीच फॉलो करता आसतना लायफाचे एंड येताना म्हळ्यार तो मरचे स्थितींत आसतना त्या लायफाचे एंड आसतना तागेल बॉडी विष्णुदूताल कन्वर्ट जाता म्हळ्यार मरचे टायमार वैकुंठवाची जनाला बॉडी कसं जाता चतुर्भुज विष्णुदूताल मागीर जाताची आणि कोण विष्णुदूत ताणी येताची आणि हक्का त्या विष्णुदूत हाका वैकुंठा वापस व्हरताची कित्याक ताण एकादशी केल्ला ताका पुण्य फल मेळ्ळें एकादशी केल्ला ताका ताणी ताका वापस व्हरताची आणि तशी जावन त्या दिवस आमी कंचे एकादशी तेसो आम्ही चढ जावन चढ हरे कृष्ण महामंत्र सांगता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून सांगून एकादशी फॉलो करता एकादशीन तू 5 टाइम पर असता एक तो निर्जल एकादशी तुम्ही उद्दा पिन अशे फुल उपवास करे त्या दिवस त्या दायना मेजेन म्हणून सांगल्यारी सजल म्हळ्यार खाली उद्दा पिवन तुम्ही एकादशी करत त्यावेळी दायना म्हळ्यार सफल फ्रूट ज्यूस दवो फ्रुट्स खाऊन एकादशी फॉलो करत दवो साबुदाना तसल पुरा एकादशी स्पेशल दावन एकादशी आशिल्ल्या साबुदाना तसल पुरा खावेत जाल्यार खंयचे राईस आयटम वीट आयटम ते कसाने असो शेवई असो विटाच्या केला जन उपीट कोण खावचे असता तेवय करू नज कित्याक म्हळ्यार
तांतू पाप पुरुष येऊन बैसून असता म्हणून सांगता त्या दिवस. आणि सायंटिफिकली पळोवचें गेलं की एकादशी इज बेस्ट कित्याक सायंटिस्ट सांगताची म्हळ्यार डॉक्टर सांगताची महिन्याक 2 पटी आम्ही फास्टिंग दवरका, फुल फास्टिंग दवरका. कित्याक आमगेल कसा ना गॅस्ट्रिक सिस्टम, गॅस्ट्रिक गॅस कसं असतं ताका मस्त प्रेशर पडता. दिवस आम्ही चढ खात असताना ताका प्रेशर पडता असता आणि कितले प्रेशर पडता असते की आमगेल आयु कसा आस की आमगेल ब्रेन कसा आस की त्याची कॅपॅसिटी उणी जाता वता. तशी जाणू आमगेल हेल्थ काही पळोवच्या गेलता की एकादशी बेस्ट. स्पिरिच्युअल लाईफ, आध्यात्मिक लाईफ पळेल तर की एकादशी बेस्ट म्हणून सांगत ना. मेटीरियल जाऊन भौतिक जागा तू मस्त वस्त वांचू येते एकादशी दवर. रोग निरोधक म्हणून सांगत एकादशी. तकार दाखवून पळोवचे गेल्यार कृष्ण स्वतः म्हणते हा एकादशी दवरला हांव तुमगेल पुरा पाप काढता, वापस नाही गेला की हें येतं म्हणून सांगता ना. दॅट इज बेस्ट. ओके. आणि एकादशी आम्ही फुल दिवस दवरता म्हळ्यार सकाळ दाखवून नेक्स्ट दिवस ते आजी पल्ले सकाळी ब्रह्ममुहूर्ता वेळार सूर जाता, 4 गंटे दाखवून सूर जाता एकादशी. त्यांच्या नेक्स्ट दिवस 6 गंटे ते सूर्योदय जावची ते एकादशी दवरका म्हळ्यार ते एक सिस्टम कळवा. आजी आम्ही कर्मयोगाच्या ಬಗ್ಗೆ ऐकल्याची आणि कृष्ण कसा म्हणता बेस्ट कर्मयोग, बेस्ट योग कसा ना कर्मयोग. तांतू कर्मयोग म्हणा कसा ना विथ डिवोशनल सर्व्हिस. कर्मयोग म्हळ्यार ऍक्च्युअल कसा ना तू हंगा ड्युटी समेत करतस ऍट द सेम टाइम तू देवा कोडगास कोर ड्युटी करतस. दॅट इज बेस्ट म्हणून सांगता. आणि कलियुगांत बेस्ट हांव कसं म्हणल्यार हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करता सांगली ना. तशी पल्ले दाखवून आज दाखवूनच आता दाखवूनच तुम्ही एक संकल्प घेवत देवा लागीची वचून 10 मिनिट हांव तुगेल खातीर एक राउंड म्हळ्यार 108 टाइम्स हांव हरे कृष्ण महामंत्र जप करता म्हणून एक देवाला सांगेत. देवा काही खुशी जाता. हांव सांगली न्हू स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोडेच काम केलता की देवाक लागी तुमका होड दाखवून होड कसा पाप असत की कसा नाही केला असला रे तो दूर करता. खंय दूर वचूका म्हणना हांव त्या धामा वता, हांव त्या यात्रेक वता, ह्या यात्रेक त्या करका म्हणना. तो म्हणता घरांत बैसूनच, घरांत खंय असाच की ते तुम्ही हॉलांत असेल, तुम्ही बेडरूमांत असेल, तुम्ही किचनांत असेल, खंय असता की एक पटी 10 मिनिट ते जस्ट एक स्थानार बैसून देवाल मुखार की खंय एक कडेन तुम कम्फर्टेबल जाग्यान बैसून एक माला जप करका म्हणून सांगता. जस्ट दॅट मच. इतले केल्यार पुरो म्हणता. कसं क्वेश्चन की आयच्या. हरे कृष्णा